एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावयलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, थिरायच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पो देव अशें सांगता. तुजें काळीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणीन धान्य लावन ओदीक जाणार, तुजे येतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती ग्रेसकाय एकठायल्याय. तुज्या थेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे इकमोतेन वेपार धंदो करून तुजी ग्रेसकाय तुवें वाडयल्याय. आनी हे ग्रेसकायेक लागून तुजें काळीज ओदीकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां. ओट निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुजे उत्तम जाणवायचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव भोश्टायतले. ते तुका एके खोणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणाक मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेस्तो मनीस तूं. तुज्या खुणाच्या सोबक्यांत सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासतल्या भाशेन पोरकांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. देवाचे उठणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूड करतलों. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूट काडून उडयतलों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसवून न्हय, आमचे बळान जोयत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र मोतवे दिश्टीचे, निर्बुद्धी जाणवाय नासलोले. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो, आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000 पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांचे कोटपान तांकां विकून दिलीं. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिलीं. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचे निर्मण घडघडीत येता. कारण सर्वेस्पर आपले पोटचेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. केदें व्हडते उदारपण आमच्या सौम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy
मातयो परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनीस सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगतां, गिरेस्त मनशाक सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे भिरांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस तटाकलें. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक थारोन मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वा शेतां बाटां सांडल्यांत, तो एका 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. साबार जाणांन पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ गिरेस्तकाय आमकां देवाचें देणें. गिरेस्तकाय आसप एक पातक न्हय, पूण हे गिरेस्तकाय वरवीं जें आमी जिवीत जियेतांव तें घडये आमकां पातकाक पावोवंक शकता. गिरेस्त मनीस आनी लाजरस हाची खबर आमी तो जाणाव. त्या गिरेस्त मनशाचें पातक म्हणल्यार ताचे लागीं आसलोली गिरेस्तकाय न्हय, पूण ताची गिरेस्तकाय वरवीं तो लाजरसाचे कश्टांक आनी भुकेक कुड्डो जालो. जें कितें आपले गिरेस्तकाय वरवीं बरें करून येतालें तें तो करूंक चुकलो. तशेंच एक दीस एक गिरेस्त तरणाटो सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें गरजेचें तें जेजूक विचारता आनी जेजू ताका म्हणटा, भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. तरणाटो जाप दिवन म्हणटा, गुरुजी, हांवें त्यो ल्हानपणी थावन पाळल्यात. जेजूचें ताका सांगणें, तुका संपूर्ण जावची खोशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गोरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो खोंतीभरीत जावन वेता, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, एका गिरेस्ताक सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. गिरेस्तकायेन भरलोलो मनीस आपलेपणान जियेवन दुसऱ्यांची गरजेक कुर्तो जावन आनी वस्तूंचो गुलाम जावन आपलो ओत्मीक इबाडूंक पावता. गिरेस्तकायेची आस आनी वडवीक मनशाक आपलो गुलाम करता. उदारपणा वरवीं आमची गिरेस्तकाय आमच्या आत्म्याची तारणाची सेवेक घालूंक वावरुया.